जिखूंक शकता म्हणून अशें. आज शुभ दीस. कोण आरोप करता आनी कोण कितें उलयता हो प्रत्येकाचो डेमोक्रेटीन एक हक आसता आनीक एक मर्यादा सांबाळून उलोवंक शकता कोणूय. दॅट आय रिस्पेक्ट. पूण आमचें धोरण कितें आसा तें आमी जाणा. उदय जावं आनी कोणूय जावं, आमचो सुरेंद्र फुर्ताद जावं किंवा दुसरे लिडर जे आसा, हे सगळे एकठांय येवनूच हे आमी फुडें बरे भशेन व्हरूंक शकतले. म्हजें तांकां एक आव्हान की हांगा पॉलिटिक्स आनी कांय करपाचें ना. हो पॉलिटिक्साचो काळ सोंपला पळय, अचानक पावसूय पडपाक लागलो, हाचेर एक बरें ब्लेसींग म्हणटा तें पळय, हे ब्लेसींग घेवन आमी सगळे पणजेकार हांगाच्यान फुडें वयतले आनी आख्खें गोंय आमी सांबाळूंक शकतले. तुमकां पणजेकारांचो कितलो सपोर्ट आसा दिसता तुमकां, कितले लिडर तुमी येवंक शकता? पणजेकाराचो सपोर्ट आतां 1-2 दिसूच जाल्ले आसा म्हाका जाहीर करून, आनी इफ आय सी ओवरऑल सिट्युएशन ग्रावंड लेवल सपोर्ट वाडत आसा आनी येणाऱ्या 15 दिसान आनीक वाडटलो आनी आमी सारके विक्ट्री हेजेर पावतले.